वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो हांव बरें आसा. ओके, सो टायम जाल्लो आसा 12 जस्ट. आता हांव व्लॉग स्टार्ट करता. व्लॉग म्हणजे आयज अशें व्लॉग कांय ना, जस्ट तुमकां एक रेसिपी शेअर करता हांव. सो आयज हांव करता इडली. ते मातशें डिफरंट स्टायल इडली करता. सो आतां पर्यंत न्ही तुमकां हांवें 2 तरेची इडली दाखयला. एक म्हणजे जे नॉर्मल आमी करता पळय रायस आनी उडद दाळ घालून ते इजी, कोणाक सगळ्यांक खबर आहा. आनी तुमकां हांवें दाखयलेले हेजे शाबुदाना इडली, ते कोणें ट्राय बी करून आसतले प्लीज ट्राय करात. हे दोन्ही रेसिपी हांवें जे शेअर केला म्हाज्या चॅनलान ते हांव लिंक आहा पळय, ओके, ते डिस्क्रिप्शनान घालता हांव. ओके, तुमी ट्राय करात. ओके, सो आयज न्ही म्हाका इडली खावंक दिसलें. सदांच न्ही शीत जे दाळ जेवून वाज येयलो म्हाका. म्हणजे आयज इडली सांबार चटणी करया म्हटलें. सांबार तुमकां हांवें रेसिपी ऑलरेडी शेअर केला, चटणी ऑलरेडी शेअर केला, पण तरी पूण आयज क्विक तुमकां दाखयता हांव, कित्याक न्यू कोण येता न्ही ताका लागून. ओके, सो आयज हांव इडली करता, मूंग दाल इडली करता. नॉर्मली जेन्ना आमी इडली करता पळय तांदूळ घेताच, तेज्या वांगडा आमी उडद दाळ घेतात, हय का न्ही. सो आयज उडद दाळच्या जाग्यार हांव घेता मूंग दाल. सो मूंग दाल आनी रायस हे घालून आयज हांव इडली करतलें. सामकें बेस्ट बरें लागता. ओके, काल सांजचे हांवें सगळे सोक करपाक घातलेले तांदूळ बीन, आनी रातचे हांवें वांटून ताका फर्मेंट करपाक दवरूंक जाय. ते सगळ्यांनी हांवें काल सांजचे प्रोसेस केलेले आहा. ओके, तो व्हिडिओ तुमी पळयात, मागीर आमी इडलीचे न्ही फुडलो प्रोसेस करया. ओके, चला. सो हांगासर न्ही एक बाउल घेतला. तातूंत घालता 1 कप मुगाची दाळ. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून मेथी सीड्स म्हणजे फेनुग्रीक सीड्स. सो आतां आनीक हांवें हांगासर बाउल घेतला. तातूंत घालता 1 कप हांवें हांगासर रेशन रायस घेतला. इफ तुमच्या कडेन रेशन रायस ना जाल्यार इडली रायस मेळटा, ते तुमी घेवं शकता. सो आतां हे दोन्ही न्ही हांव पयलीं बरें वॉश करून घेता. 1-2-3 वेळान हेका हांव बरें वॉश करून घेता. सो हांगासर पळयात हांवें मूंग दाल आनी रायस बरें एका 2-3 वेळा वॉश केला आनी उदक घालून दवरूंक जाय आमकां एक 4 to 5 hours. खूब जाले 4 to 5 hours हे बरें सूक जातलें. ओके, सो हें धांपून दवरा आनी 4 to 5 hours तुमकां मेळटा हांव. सो हांगासर पळयात हांवें एक 5 hours दवरलेले आनी तांदूळ पळयात बरें हांगा सूक जाल्ले आसा. आनी हे पळयात मूंग दालू बरें सूक जाल्लें आसा. आतां न्ही आमी उदक आहा पळय हें काडून घेवंक जाय आनी वांटून घेवंक जाय. सो पयलीं हांव न्ही हें वांटून घेता मुगाची दाळ, हें उदक काडून घेता आनी हेका मिक्सी जारान न्ही हांव ट्रान्सफर करता. सो हें आतां मुगाची दाळ आहा पळय मिक्सी जारान घालता आनी जस्ट थोडेशें उदक घालून न्ही आमकां हें फायन वांटून घेवंक जाय. तो जस्ट पयलीं न्ही हांव थोडेशें उदक घालता आनी हेका न्ही हांव फायन वांटून घेता. सो हांगासर पळयात फायन वांटून जाल्लें आसा. ताका एक आयदनान ट्रान्सफर करता आनी हेच मिक्सी जारान न्ही हांव तांदूळ आहा पळय वांटून घेता. सो तांदूळ न्ही हांवें हितून ट्रान्सफर केला. जस्ट थोडेशें उदक घालता आनी हें वांटून घेवया. सो तांदूळ न्ही हांगा पळयात वांटून जाल्लें आसा. आतां तातूंत घालता. तो जस्ट न्ही हांवें थोडेशें उदक घातलां मिक्सी जारान, हें घालता. सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हें पळया हेका हांवें बरें मिक्स करून घेतलां आनी हितून मीठ बीन कांय ऍड करप ना सद्या. हेका आतां दवरूंक जाय आमकां फर्मेंट करपाक एक 8 hours. 8 hours नंतर न्ही तें बरें फुलतलें. ओके, सो हांव हें धांपून दवरता आनी 8 hours आमी वाट पळोवया. सो पळोवया आतां कितलें बरें फुगला काय ना कशें तें. ओके, तो म्हाका मातशें प्रोसेस न्ही भंय दिसता. केन्ना फुगोन येना तें तुमकां सांगता कितें लागून तें. ओके, तर पयलीं पळोवया आमी तें बरें फर्मेंट जावन बरें फुल्ला काय ना पळोवया आमी. चला. सो हें पळयात हांवें न्ही ओवरनायट दवरलेलें आनी पळयात तुमी पळोवंक शकता बरें हें फर्मेंट जाल्लें आसा आनी बरें फुलोन येयलां हें पळयात. ओके, तर पयलीं ताका मिक्स करून घ्या. हें पळयात. सो बरें न्ही फर्मेंट जालां हें पळयात. सो पयलीं ताका बरें अशें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात हांवें ताका बरें मिक्स करून घेतलां आनी हांव वचून न्ही उदक बीन कांय ऍड करचें ना कित्याक हें परफेक्ट आसा. हें पळयात आनी कांय उदक बी ऍड करनाकात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आतां हितून घालया आमी मीठ घाला एज पर द टेस्ट आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. ओके, सो हें बॅटर पळयात रेडी आसा. आतां आनीक मेथड करतलें हांव. ते करप कंपल्सरी ना, तुम्ही स्किप करू शकता.
ते कितें तें तुमकां सांगता हांव मागीर. सो म्हाका न्ही खूब अशी युट्यूब फॅमिली आहा जे भायर आसता UK बीन म्हाका कमेंट करताले पयलीं जेन्ना हांवें ती इडली रेसिपी शेअर केल्ले पळय. ओके, इडली आसूं डोसा आसूं जेन्ना आमी बॅटर करता पळय आमी फर्मेंट करपाक दवरता रातचे हय का न्ही. ओके 8 hours. केन्ना केन्ना ते फुगोन येना कळ्ळें तुमकां न्ही. ते फुगना म्हणजे फर्मेंट जावन बरें फुगोन येना. ते कित्याक लागून येना अशें तुमी म्हाका कमेंट करताले म्हणजे म्हाका फोन करून सांगताले. एक्चुली न्ही जेन्ना आमी डोसा बॅटर वाडटा पळय फर्मेंट करपाक दवरता पळय ताका न्ही जेन्ना आमी फर्मेंट करून दवरता पळय ताका न्ही हीट जाय कळ्ळें तुमकां. इफ ताका बरें हीट मेळना न्ही गरमी मेळना न्ही ते न्ही फर्मेंट जायना. ओके लक्षांत दवरात. आतां भायर कितें UK बीन थंयसर आयस बीन स्नो आसता न्ही स्नो पडटा न्ही आनी थंड थंयसर. सो थंयसर जावचेंच ना म्हणजे ताका फर्मेंट जावचेंच ना. हांवें खुबदां पळयलां जेन्ना हांव विंटरान बी केन्ना करता न्ही. सो हांगा इतलें काय बरें थंड अशें पडना गोंयान हय का न्ही. सो विंटरान केन्ना केन्ना न्ही हांव करून करता न्ही डोसा बीन ते बरें फर्मेंट जावन येना. सो ताका न्ही बरें हीट जाय. तेन्ना हांव कितें करता विंटरान बीन बॅटर वांटून न्ही गॅसी कडेन दवरता हांव गॅसी कडेन लागीं जेन्ना आमी कितें करता गरम करता रांदता मातशें ताका हीट लागता. ओके सो तुमी कितें करूंक जाय जे भायर आसता UK बीन पळय जेन्ना तुमी बॅटर बीन करता पळय डोसा बॅटर किंवा इडली बॅटर तुमी खबर आहा न्ही भायर तुमी ते हिटर लायता तुमी उज्याचो उजो लायता न्ही घरा कडेन भितर मातशें तुमकां हीट येवपाक ते लागीं हाडून दवरात आयदन रातचें कळ्ळें न्ही. ते कित्याक ते मातशें हिटान न्ही ते फर्मेंट जातले. ओके सो टेंशन घेनाका थंय लागीं हाडून हिटरा कडेन तुमी लागीं हाडून दवरात तेतून ते गरमेन न्ही ते बरें फर्मेंट जातले. ओके सो हांवें न्ही काल गॅसी लागीं दवरलेले की म्हाका खबर आसलेलें आतां मातशें थंडूय पडटा हांगासर गरमी आसा इतलें काय थंड अशें ना. सो हांवें न्ही रातचें वांटून न्ही गॅसी कडेन लागीं दवरलेलें. मागीर रातचें आमगे कितें गरम करपाचें आसता काल दाळ केलेलें दाळ गरम करपाचें आसता जें दूद गरम करता तें मातशें ताका हीट लागता ते हिटेन तें पळय कितलें बरें फर्मेंट जाल्लें. हांवें चिंतूंक ना की तें फर्मेंट जातलें बरें कित्याक हांवें हांगा उडद दाळ घेवंक ना ताका लागून. सो ताका लागून म्हाका मातशें टेंशन आसलेलें. सो जेन्ना आमगेर हें डोसा करता पळय इडली बॅटर करता पळय आमचें तितलें बरें फुगोन येना हें कित्याक ताका बरें गरमी जाय. ओके आयज बरें अशें फुलोन येयलें कित्याक हांगा मातशें मातशी गरमी पडला तितलें थंड अशें ना. सो कळ्ळें तुमकां न्ही जें हिटर आहा पळय हिटरा कडेन दवरा की चूल आहा कोणागेर चुली लागीं दवरात म्हणजे ताका हीट मेळटा ते मागीर बरें फर्मेंट जाता. ओके सो हेका आतां बॅटराक आहा पळय एक हांव तडका दितलें. ते तडका दिवप कंपल्सरी ना तुमी स्कीप करूं शकता. तडकान न्ही मातशें न्ही खावंक बरें लागता इडली. ओके सो हांव कॅरट आनी सासवां अशें घालून एक फोडणी मारता. ओके दाखयता तुमकां चला. सो पॅन घेतला आतां तातूंत घालता हांव एक धाकटो चमचो तेल. सो तेल तापलेलें आसा सो आतां घालता हांव एक 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स. जस्ट थोडेशें हांव घालता जिरा. सो एक धाकटो चमचो घालता हांव चण्याची दाळ. सो आतां घालता हांव आलें जस्ट थोडेशें घेतलां की म्हाका चड आवडना जस्ट ग्रेट करून घेतलां हांवें आलें. आतां घालता हांव काजू न्ही हांवें 2-3 न्ही अशें बारीक चॉप करून घेतला ते घालता. कढीपत्ता घालता आनी एक चिली न्ही हांवें चॉप करून घेतला ते घालता. आनी मातशें हेका न्ही एक सेकंड अशें न्ही आमकां हें बरें सोटे करून घेवंक जाय म्हणजे बरें ताका फ्राय करून घेवंक जाय चड ताका ब्रावन करनाकात. सो हेका न्ही हांवें 1 सेकंड न्ही अशें फ्राय करून घेतला. सो आतां घालता हांव कॅरेट. सो हांगासर न्ही एक कॅरेट तें चॉप करून घेतला ते घालता. सो आतां न्ही फ्लेम लो करात आनी जस्ट 1-2 मिनटांनी आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. म्हणजे कॅरेट आनी मातशें बरें कूक जावंक जाय जस्ट 1-2 मिनटांनी लो फ्लेम ताका बरें कूक करून घेयात. सो हें पळयात हेका न्ही हांवें 2 मिनटां बरें फ्राय करून घेतला. सो हें जाल्लें आसा गॅस बंद करता. सो आतां तडका आमी केल्ले पळय ते आमी हितून घालया. हें तडका घालप हितून हें ऑप्शनल आसा ना जाल्यार डायरेक्टली तुमी हितून इडली करूं शकता. सो हांव हें घालता करून कित्याक तें मातशें खावंक बरें लागता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें हेका मिक्स जाल्लें आसा. टेस्ट करून पळयात इफ मीठ बीन कमी आसल्यार आतां मीठ घालात. ओके सो आमचें हें बॅटर रेडी. सो आतां आमी करया सांबार तो प्रोसेस करया. सो हांगासर न्ही पळयात 1/2 कप घेतला हांवें तूर दाळ आनी तूर दाळ न्ही हांवें उदक घालून न्ही सोक करपाक दवरलेलें आनी हें पळयात बरें सोक जाल्लें आसा आनी उदक काडून घेतलां हांवें. आतां हें न्ही आमी मिक्सी हातून कुकरान ट्रान्सफर करया. दाळ घालता. सो आतां घालता हांव एक 1/4 टीस्पून हळदीचो पिठो घालता. जस्ट थोडेशें मीठ घालता एक 1 टीस्पून. एक धाकटो चमचो घालता हांव ऑयल.
सो हांगासर न्ही हांवें घेतला हाफ कप घेतला तूर दाळ. सो हांगासर हांव एक 2 कप उदक घालता. जस्ट आनी थोडेशें हाफ कप घालता हांव. ते दाळ न्ही बरें शिजोवंक जाय. सो हाफ कप घातला म्हणजे 2.5 कप हांवें उदक घातला. ताका मिक्स करून घेयात. सो धांपोवन न्ही आतां आमकां हेतून न्ही 3 नाल्यार 2-3 काडल्या जाता. 3 विसल काडून घेता हांव. सो ह्या पळयात दाळ जाल्लें आसा. 3 सिटी काडला हांवें. सद्या खूब गरम आहा एका सायडीन दवरता. आनी हांगासर न्ही हांवें भाजी आहा पळय जे आसलेले पळय तेच घेतला हांवें. ड्रमस्टीक न्ही म्हाका मेळोंक ना. ओके हांवें घेतला एक बटाट उदकान घालून दवरला. एक वांगी घेतला. मुळे आसलेले एक मुळो घेतला. कॅरेट एक घेतला आनी थोडेशे बीन्स घेतला. इतलेच. ओके सो हांवें आतां करूया फुडलो प्रोसेस. तेल घालता 2 धाकटो चमचो. सो तेल तापलेलें आसा. सो आतां घालता हांव एक हाफ टीस्पून मस्टर्ड सीड सासवां. तो जस्ट थोडेशें घालता मेथी. मेथी घालप हें ऑप्शनल आसा. जस्ट थोडेशें घालता की खाताना थोडा लागता म्हणून ताका लागून थोडेशें घातला हांवें. सो आतां घालता 2 ड्राय चिली कट करून घेतला ते घालता. कढीपत्ता घालता. सो आतां घालता 1/4 टीस्पून हिंग घालता. सो आतां घालता हांव कांदे. सो हांगासर न्ही 2 धाकटे कांदो न्ही असो लांबसर कट करून घातला ते घालता. सो कांदे घालून न्ही आतां आमकां एक 2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो 2-3 मिनटांनी कांदे हांवें फ्राय करून घातला. सो आतां घालता हांव टोमॅटो. हांव एक टोमॅटो घेतला हांवें. आतां न्ही आमकां बरें टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. जस्ट थोडेशें मीठ घालता आनी टोमॅटो सॉफ्ट जायसर आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. सो हे पळयात टोमॅटो न्ही बरें कूक जाल्लें आसा. सॉफ्ट जाला. आतां सगळें आमी भाजयो घालया. बटाट घालता आनी वांगी. हांवें उदक घालून दवरलेलें. सो उदक काडून उडोवपाचें आं. सो बरें ताका मिक्स करून घेया. सो बरें हेका मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां उदक बीन कांय एड करप ना. जस्ट धांपोवन न्ही आमकां लो फ्लेमीन न्ही 3 मिनटां हेका मातशें कूक करून घेवया. सो हांगा मम्मी बसला. हाय म्हणी थोडें. मम्मी हांगा एक काम दिलां हांवें. सो दाळ न्ही शिजलेली आसा. मातशें ताका न्ही पाव भाजी स्मॅशरान न्ही मातशें स्मॅश करून घेवपाचें आं. हें पळयात अशें फायन स्मॅश जावंक जाय. बरें ताका स्मॅश करून घेयात. सो हेका न्ही हांवें जस्ट 3 मिनटां हांवें मातशें धांपोवन न्ही कूक करून घेतला. सो आतां घालता हांव एक धाकटो चमचो रेड चिली पावडर. 2 धाकटो चमचो सांबार मसाला. सो बरें हेका मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता हांव टॅमरीन पल्प. आमटान न्ही हांवें भिजत दवरलेलें. सो 3 व्हडलो चमचो न्ही हांव आमटान पल्प घालता. बस हांवें टोमॅटो घातला न्ही ताका लागून. सो बरें हेका मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता उदक न्ही हांव हाफ कप घालता. बरें हेका मिक्स करात. आतां भाजी न्ही आमकां बरें 100% न्ही कूक करून घेवंक जाय. सो बरें हेका मिक्स केला. धांपोवन न्ही आतां भाजी न्ही आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही जे भाजयो बीन आहा पळय सगळें बरें कूक जाल्लें आसा. ओके आतां घालता हांव गोड. पळय धाकटो गोड घेतला हांवें धाकटो चमचो ते घालता. सो गोड घालून न्ही मातशें मिक्स करा आनी गोड न्ही मातशें मेल्ट जावं न्ही. सो आतां घालता हांव दाळ जे आमी बॉयल केल्लेले. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें हेका मिक्स करून घेतला. थोडेशें मीठ घालता. मीठ मातशें कमी आसा. आतां मीठ घालून ताका बरें मिक्स करात आनी ताका बरें खतखतो हाडया. ताका बरें बॉयल करून घेवंक जाय. हांगासर पळयात बरें खतखतो आयिल्लें आसा. कोथमीर घालता. सो हांगासर सांबार रेडी. ओके बरें मिक्स करता. सो आतां आमी करया इडली आनी मागीर हांव लास्टाक चटणी करतलें की चटणी करपाक टायम लागना न्ही. सो इडली आमकां मातशें उकडूंक दवरूंक जाय. सो सांबार हांगा रेडी आसा हे पळयात. सो हांव इडली न्ही हितून वाटींग करतलें. हितून बरें पडटा मातशें. तुमचे कडेन इडलीचें जें आयदन आसता पळय तितून करूं शकता. ओके बरें हेका तेल पुसपाचें आनी बॅटर घालपाचें. आमी हितून करता. हितून बरें पडटा आनी स्टीम करपाचें. आमचें मोमोज आयदन आहा न्ही मोमोजच्या आयदनान आमी स्टीम करता. सो हितून बरें पडटा. ओके हेका न्ही हांव बरें तेल लावून घेता. सो वाटीक न्ही हांव घी लायता. घी ना जाल्यार ऑयल तुमी लावूं शकता. ओके बरें ताका अशें लावून न्ही पुसून घे. हे करात ब्रश करात. ओके
सो हे वाटीक हांवें घी लावन घेतला, मातशें ताका परत एकदां मिक्स करून घेयात घालता आनी चड अशें भरून घालनाकात, कित्याक ते मागीर ते स्टीम जातले न्ही, ते मागीर ते सायजीन डबल जातले. सो हें बस इतलेंच पुरो. ओके, हें सगळें घालून घेता मागीर दाखयता तुमकां. सो हें पळयात अशें हांवें घालून घेतलां वाटीन आनी उदक दवरलां हांवें. खतखतो आयिल्लो आसा, आतां दवरला. पळयात हांगासर दवरला हांवें इडली. एक 10-15 मिनटां खूब जाले. ताका हें करया, आमी स्टीम करया. मागीर तुमी चॅक करूं शकता, एक टूथपीक घालून चॅक करात. इफ ते टूथपीक क्लीन येता जाल्यार आमची इडली रेडी. ओके, सो आतां आमी करया चटणी. सो आतां करता चटणी तुमकां जाय तशी तुमी करूं शकता. तुमकां खंयची आवडटा तुमची पद्दत खंयची आसा ते तुमी करात. आमगे न्ही चटणी न्ही खूब आवडटा आमकां, सो म्हटलें हेंच कर. मम्मी करतली आतां चटणी. ओके, इडली दवरला, खूब करपाक जावंक ना अजून. तर जस्ट थोडेशें तेल घालता, चड ना, जस्ट थोडेशेंच. सो आतां घालता ग्रीन चिली, थोडेशें आलें आनी एक 4-5 न्ही लसूण घालता. आनी हें आमकां न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हें चटणी हांवें ऑलरेडी तुमकां शेअर केलेलें आहा. म्हाका हें खूब आवडटा ताका लागून. तुमकां जाय जाल्यार पीनट घाल म्हणटा मम्मी आतांच भाजतानाच. पीनट घालूं शकता, नाजाल्यार फुटाणे. ओके, तेय तुमी घालूं शकता, पण विदावट ते घालनासतना सुद्दां चटणी बरें जाता. की मातशें हें न्ही लायट ब्रावन जायसर हेका बरें फ्राय करून घेयात. सो हें पळयात जाल्लें आसा, बरें लो फ्लेमीन ताका अशें फ्राय करून घेवंक जाय. जालें गे? हय जालें. सो हें पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. सो आतां न्ही हांवें हांगासर कोथमीर घेतला, जस्ट थोडेशें कोथमीर आमटाण घेतला आनी हो बावल भरून न्ही सोय घेतला. आतां हें सगळें न्ही मिक्सरान घालून थोडेशें उदक आनी मीठ घालून न्ही आमकां हें वांटून घेवंक जाय. मीठ घालता एज पर द टेस्ट आनी थोडेशें उदक घालता आनी आमकां न्ही फायन वांटून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात इडली बरें कूक जाल्लें आसा. हें पळयात. ओके, एक काडून दाखयता तुमकां. तर चाकून न्ही ताका बरें अशें काडून घेयात. सो हें पळयात अशें जातलें. ओके, सो हें पळयात आनी सॉफ्ट जालां हें पळयात. ओके, तुवें सगळें काडून घेता आनी तुमकां खावूंक सांगता कशें जालें तें. सो बसता आमी इडली खावपाक. एक्चुली जेवणाचो टायम जालो ताका लागून. तुमकां सांगलें न्ही सदां दाळ जेवन शीत जेवन वाज येयलो. ऋतीक बसला. ऋतिकाक शीत नाका खंय इडली खाता खंय न्हू रे? हाय म्हणटा. तो शिवाज येवंक ना, सो बसलें. म्हटलें मम्मी बसया, ताका मातसो लेट जातलो खंय येवपाक. तो खावून सांगता तुमकां इडली सांबार चटणी. आनी तुमकां हांव खरें सांगता, म्हाका आनी सांबार अशें चड आवडना. खरेंच म्हाका बिलकूल आवडना सांबार. हांवें तरी भाजी तरी घातला हॉटेलांत. न्ही गे, हॉटेलांत तेय सो घालनात, बेश्टे दाळ घालतात आनी पुराय इल्लें घाल. म्हाका तर सांबार आवडना. दाळ घालतात आनी सांबार मसाला पावडर घालतात आनी करतात. एटलीस्ट मातशी भाजी तरी पडल्यार अशें बरें जाता. ओके, खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें. सो हें पळय चटणीक न्ही काय न्ही म्हणजे अशें लास्टाक न्ही तडका बीन दिवंक ना. तुमकां जाय जाल्यार सांसवां मागीर कढीपत्ता उडद दाळ बी घालून ताका फोडणो मारूं शकता. सो हांवें सिंपल केलां. सो हांगासर घेतला हांवें 2 इडली आनी सांबार जस्ट थोडेशें घातलें की म्हाका तर सांबार आवडना. ओके, खावून सांगता तुमकां. आनी इडली पळयात अशें सॉफ्ट जाता, बरें जाता. ओके, सो खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें. आनी थोडेशें चटणी घेता हें पळय. सो खावून सांगता तुमकां. बरें. आनी इडलीक न्ही जे हांवें फोडणो मारलेलें पळय तें कंपल्सरी ना. ओके, विदावट तशें तुमी करूं शकता. आवडलें रे? तुका आवडटा सांबार बीन न्हू रे? तो आनी बापूय सेम. ओके, खावून घेता. ट्राय करा तुमी आनी कितें चुकलें बी जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा. ओके, ट्राय करात. हांव खावून घेता मागीर मेळटा तुमकां. मागीर व्लॉग एंड करता हांव. ओके, चला. शिव मामा पळय, शिव मामा कितें तरी बडबडटा हांगा. जस्ट आत्तां येयला जालें म्हाजें. एक इडली खावून जालें. टेस्टी हा? हॉटेलांत बरें की म्हाजें बरें?
हॉटेलात भाजी असता हॉटेलात वाट लायली हय हॉटेलात भाजी असता ना न्ही फक्त दाळ घालता आणि सांबार पावडर घालता सरप्राईज आणि ते लोक असले लोक चाटून चाटून खातात कंप्लेंट करना तांकां वेटरा वचून ते ओनराक कंप्लेंट करूंक जाय सांबार में भाजी कहाँ पे है अशें विचारूंक जाय ना ते कोण विचारना साठून चाटून येतात सारकें न्ही उलयलें हांवें आं नेक्स्ट तू अर्बन अण्णान आमी मसाला डोसा खावपा वयता ते तू सांबारान भाजी आसता स्टार्टिंग केलं पळय टेस्टी आले आता वाट लायली आता सगळें वाटलेलें हय बरें हा पण हे इडली हा पळय मूंग दाल इडली हे ओके उडद दाल ना हे ओके न्ही हॉटेलां आमी सांगूंक जाय अशें कर तशें कर म्हणून आतां पयलीं आमी अर्बन अण्णा मातशें आतां चेंज जाला कळ्ळें तुमकां न्ही सांबार तरी म्हाका आवडत ना असं बरें वायट ना अशें म्हणना की आतां अर्बन अण्णा वायट ना पण मातशी टेस्ट न्ही डिफरंट जाला स्टार्टींग कशें आसलेलें पळय न्ही ना अशें अजूनकय दिसतालें आतां ना सो फायनली शिवाक सांबार आवडला तेका लागून हांवें सांबार केलें नाजाल्यार हांव फक्त चटणी घालपाक आसलेलें म्हाका तुका तो आयज फक्त इडली सांबार जेयलो तुवें हेका लागून हांवें सांबार केलें सो बेश्टे इडली ते चटणी वांगडा बरें जायना न्ही आनी बेश्टे मम्मी दाळ केला शीतू केला सो कोणाक जाय ते जेया खाया आनी सदांच दाळ शिजून वाज येता ओके चला जेता हांव म्हणजे खाता जेता ब्लॉग एंड जाता हो पळय कितें घेतला रे ते गवा सो आतां न्ही हांव व्हिडिओ एंड घेवपा येयला आनी इडली तुमी ट्राय करात कितें चुकला बी जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करात ओके आनी चटणीक न्ही काय फोडणी तडका मारूंक ना सिंपल केला एक ओके आनी सांबार आयज बरें जाल्लें न्ही गे सांबार आयज बरें जाल्लें जेन्ना थोडे करता न्ही तेन्ना टेस्टी येता खूब करूंक वयता न्ही तेन्ना इतलें टेस्टी जायना आनी आमगे सांबार खूबच कमी करता की आमकां चड तितलें आवडना शिवाक तें खूब आवडटा सांबार वाय तितूनच येयलो शीत तुवेक सांबारानूच येयलो शीत आनी सांबार ताका आवडलें खावं न्ही कितेंय की सद्दिका करना न्ही आमगे सांबार ताका लागून ओके सो ट्राय करात कशें आनी खूब अशे इडलीचे रेसिपी हांव तुमकां घेवन येतलें हांव ओके सो म्हटलें सद्या एक ते करियर दाखोवया म्हणलें तुमकां आनी अशी खूब घेवन येतलें हांव रेसिपी ओके थोडेशें नांव घेता वेनेसिया गोवन व्लॉग्स सॅबी लेटिसिया डिसोजा पिंटो एल्सा शेरिल परेरा संतोष शिंदे ग्लोरिया जॉकर लीना रॉड्रिगीज दीपिका अरवारी आनी एमिली सुरस तो हें नांव आसा ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय लव यू फ्रेंड्स प्लीज यू कमेंट and subscribe to बटन गो बेस्ट चला बाय बाय आयज न्ही एक बर्थडे आसा ताका विश करता सो नांव आसा हेलन विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे हेलन हैप्पी बर्थडे and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय Bye.